देवबरोबर ब्रेस्तात मग जण कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचो आज परत ब्रेस्तायला हांव रायमंडी करून ताकोडे 9845419482 म्हणजे नंबर तुमकां संपर्क करते मग जण आज परत 160 आणि 1व्या ह्या एपिसोडान आमी आसा आणि आमच्या मध्ये हर एक पटी तुम्ही कशें म्हणटात रेमंडी कुना आपण हाडल्यार नवोच मनीस आणि नव्याच विचाराचे कोंकणी विशय आमच्या मध्ये येतात रुचीक जावन आसतात आणि त्या वेळा तुमकां हर एक एपिसोडान नवे नवे विशय तुमकां आलोचन येता म्हणल्या विशयांत तुमकां कळीत आसा आज परत हे आमच्या मध्ये रूत आता आमच्या मध्ये आज आसा आमच्या मंगळूर आकाशवाणीत आणि आकाशवाणीत पण येत एक सिनियर अनाउन्सर जावन रिटायर्ड जाल्लो मुद्दू मुडबिल्ले आनीक ताच्या विशयांत विशेशता तुमकां सांगूंक गावास येता तो ताची आवय भास मदर टंग तुळू जावन आसा पूण कोंकणींत ताणें जाय तितलें काम केलां म्हणली दादोस काय ताकाय आसा आमकांय आसा आनी आमी तो कोंकणी मनीस म्हणून आज आमच्या सांगता आसा स्वागत मुद्दू मुडबिल्ले तुमकां आयच्या दिसा एक महत्वाची एक लिंक आमच्या मध्ये तुम्ही जावन आसात कित्याक म्हळ्यार तुळूचे एक तांच्या पिठाचे आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आमी तुमकां आज कोंकणी मनीस म्हणून हांगासर आपणला आणि तुमचे बॅकग्राऊंड जावंक पुरो तुमच्या घरा तुळू परिसरांत तुम्ही जल्मल्यार वाडले पुरा कोंकणी परिसरांत म्हणल्यार आमकां कळीत आसा सिजेस जावं दी हेमाचार्य जावं दी मेल्विन रोड्रिगेस जावं दी आनी इतर आतांचे आमी नांव वयल्ले आनी की उरले सुमार जाण आसात तांच्या संपर्कांत तुमी कॉन्सेप्टां जावं दी आमची कॉन्सेप्ट बाय जावं दी आनी बरे बरे तुमी कोंकणींतूच केदाळे उलोवचें आसतलें आनीक आज तुमी हांगासर ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नकेत्र कार्यक्रमांत हांगासर आयिल्ले आमकां दादोस काय आसा स्वागत परत म्हणटा सांगा तुमी खंयच्या परिसरांत वाडल्यात तुम्ही कोंकणी कसो कशें जाल्यार सांगा एज्युकेशन कशें जालें आवय बापायचें नांव तें पयलें आणि सुरवेर हांव सांगता म्हजे मायभास कोंकणी न्हय तुळू म्हजे मायभास आनी कन्नडांत काम जाल्लें चड आनी त्या देखून कोंकणींत इल्लें म्हाका संगीत इल्लें काम केलां हांवें उलयतना हे प्रोग्रामार हांवें उलयतना थोडे फावटी खंडीत थोडे दुसरे जातीत कोंकणी भास तितले बरयता कितले बरयता म्हणून गोत्तू ना देखून तुमी माफ करायचे म्हणून सुरवातीक सांगता हांवें उडपी तेन्ना उडपी तालुका कापू तालुका जाला उडपीचे एक मुडबिल्ले उडपी तावन एक 12 मैल मुडलाक मणिपाल आनी शिरवचे मदेर जाता म्हणून चिंता ते मुडबिल्लेचे जावन एक किलोमिटर 1 मैल मुखार ते पेरणंकेला वच्चे वाटेर म्हजे कप्पंदकरे म्हणून म्हजे घरचें नांव तें हांव जल्मलो खंयची न्हंय ती बॅकवॉटर खंयच्या न्हंय ते कप्पंदकरया आनी तशें येवन आलेऊरू आनी उद्यावरक तें जॉयन जाता वय उद्यावरक जॉयन जाता ल्हानशी न्हय ल्हान न्हय तें बळये पडुबेळ्ळे जातना पडुबेळ्ळे दुसरे ब्रांच तें पडुबेळ्ळे अट्टींजे तावन पडुबेळ्ळे तें कंचिकरया आतां मात्र ताका इल्ले वर्सांनी एक पापनाशिनी अशें आपयतात तें नांव देखून पापनाशिनी रिवर आतां म्हणचें ते कशें म्हणल्यार हांवें 90s हांवें बॉम्बे जावन पटी येतना अगनाशिनी पळोवन आयिल्लो ते नंतर आकाशवाणीक एक काणी तेन्ना आकाशवाणीत नातलो कोर्टांत काम करतलो एक काणी अर्जंट जायजे म्हणून सांगलें एक काणी बरयतना तांकां पापना अगनाशिनीचे उडासार हांवें न्हंयक पापनाशिनी म्हणून हें केलो ते एज्युकेशनिस्ट आसलो आर.एस. पेडणे म्हणून पडबिडलेर एज्युकेशन ऑफिसर हेडमास्टर जावन आसलो तो ताच्या उपरांत बरयतना पुरो पापनाशिनी तें आमचें घर तें ल्हानचें न्हय तें न्हंयचे दागेर आमचें एक ल्हान घर थोडे जागे आमचे म्हजे मायचें नांव तुंबेका आनी म्हजो पप्पाचं नांव के पुजारी ते दोगांय आतां नात आमी के पुजारी कुप्पण्णा पुजारी के पुजारी आनी आमी
स जाण भुरगे तांतू सगळे पुरा बोंबाई आसत. खाली एकली भयण आनी हांव गांवांत आसले. दुसरें तें ल्हान प्रायरीत बोंबाय गेल्यात. म्हळ्यार आमचे त्या टायमार आमच्या तितले स्थितिवंत कुटुंब न्हय. काम सोडून ते थोडे न्ही आदलेनी एज्युकेशनूय हांगा कोरोनांत. थोडे 2ನೇ क्लास 3ನೇ क्लास एशेक पुरो कामाक इस्कॉला वचून ताचे उपरांत बॉम्बाय गेल्यात. म्हजे व्हडली बायण आनी तांचे दुसरे भावांनी पुरा तांचे फॅमिली आतां सुमार 40 जण आमचे मुंबईंतच आसात. कोंकणी मनीस न्ही कोंकणी मनीस न्ही. म्हजे भयण आनी दोगां भयणींनी कोंकणी उलयतात. म्हजे गांवांत आसले भयणी ते गिरजा म्हणून ते म्हजे बरीत तक्क मट्ट कोंकणी उलयता. त्या देखून आमी तुळवा म्हळ्यार इस्कल आमचे घरचे लागीं पुरा ते हळ्ळी आमचे पयले हळ्ळी. आतां म्हळ्यार मोडबेळ्ळे म्हळ्यार हळ्ळी म्हळ्यार कोणी करत मस्त डेवलप जाला. उडपी आनी मणिपाल सिटीक कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन जाला. आनी मस्त क्रिस्तांवांनी एस्पेशली क्रिस्तांवांनी मस्त गल्फा वचून वता. मस्त सोबीत जागो आनी इम्प्रुवमेंट मस्त करात. एज्युकेटेड आतां एज्युकेशन तें पुरो इम्प्रूव जाला. लोकांनी मस्त इम्प्रूव जाला. मस्त पॉलिटिकली तें पुरो इम्प्रूव जाल्यात. ते टायमार हांव म्हजे ल्हानपणार तेन्ना तितलें एज्युकेशन नासलें. हायस्कूल सुरू जाल्लें हांवें इस्कुलाक जॉयन जावचे एक दोन इल्ले वर्साचे पयलीं हायस्कूल सुरू जाल्लें बेळयेंत. तर प्रायमरी स्कूल मात आसलें. म्हजे की 4-5 वर्स पयलें तें हायस्कूल सुरू जाल्लें. ते देखून 7th स्टँडर्ड अशें पुरो शिकतले बॉम्बाय वतले. तेन्ना पुरो बॉम्बाय वच्चेंत वय आतां मात्र 70s आफ्टर 70s ओन्ली गल्फ वच्चे तें ताचे उपरांत सुरू जालें. तेन्ना बॉम्बाय वच्चे SSLC जावन नातल्यार 7th स्टँडर्ड जावन बॉम्बाय वच्चे तशें जातालें. हांवें इस्कल आमचे बोळये चर्चेचे इस्कल चर्च हायर प्रायमरी स्कूल आनी सेंट लॉरेन्स हाय स्कूल आतां PU कॉलेज जाला. चर्च हायर प्रायमरी स्कूलांत हांवें म्हजें शिकप आनी सेंट लॉरेन्स हाय स्कूलांत शिकप. चर्च हायर प्रायमरी स्कूलाचे मदले म्हजे शुरुवेचे क्लास फर्स्ट स्टँडर्ड सुरू जाल्ले इगर्जेचे बल्कांत. तेन्ना हांवें आमचे क्रिस्तांव चड क्रिस्तांव आसले ते जाल्यार म्हजे नेबरहूडी आनी इस्कलांती चड क्लासमेटी क्रिस्तांव आसले. तेन्नाय आनी क्रिस्तांव आनी दुसरे कोंकणीत चड म्हाका फ्रेंड्स आसात. ताजे उपरांत फर्स्ट स्टँडर्ड उपरांत आमचे क्लासीस इस्कलांत प्रायमरी स्कूलांत सुरू जाले. तशें ते चर्चेचे इल्लें काले प्रेयर्स तें पुरा आनी इंडिविज्युअल क्लासांत क्रिस्तांवांचे प्रेयर्स आनी घर लागीं घराचे एक देगेन क्रिस्तांवांच्यो ते घर आनी एक देगेन एक GSB घर आनी एक राजापुरी सारस्वत घर अशें आसले. दुसरे आमचे देवरांचे गोंठांचे दुसऱ्यांचे घर इल्ले लांब पयस आसले. तांचे एग्रीकल्चर तें पुरो आसले थोडेचे. आनी आमकां हांवें 5वी स्टँडर्ड आसतना एक आमचे लगीन एक मंदीर जालें. ताचे पयले आनी ताचे उपरांती चड म्हजे कॉन्टॅक्ट्स क्रिस्तांवाचे घरा म्हजो क्लोज फ्रेंड्स क्रिस्तांव आसताले. आनी आमचे घर लगीचे बिज्जूबायेचें घर लेतीबायाचें घर तेंय आमी चड वचचे लागींच तें आसतालें. चड आसचे तांचे प्रेयर्स तांचे कस्टम्स तांचे सांतमारी बोळये इगर्जीचे सांतमारीत आमकां ते टायमार व्हडले पेस्त. ताचे उपरांत दुसरे दैवस्थानां तें पुरसलें. म्हणजे तशें आमचे एज्युकेशन सेंट लॉरेन्स हाय स्कुलांत SSLC म्हणसर एज्युकेशन जालें. एक स्टेज तेदना जालें म्हूण सांगीत.
एक ब्रेक घ्या कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रम असा आमच्या मध्ये असा मुद्दमूड मिळले एक ताची ताची आवय भास तुळू जाल्यार कोंकणींत ताणें आरंभ करून तूं कोंकणीन ताणें त्या दळात पैनारीर बरोवंक आरंभ केला ताच्या दिसांनीच मुखल्या एपिसोडांत ऐकया ताची काणी राव आमच्या सगळ्या पळ्या विफर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक घेता. स्वागत मग जन कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा मुद्दमूड मिळले एक टी व्ही आमच्या रेडिओचो अनाउन्सर जावन रिटायर्ड जाला पूण तो रिटायर्ड जावच्या पयलीं ताच्या ल्हानपणांतावन ताची आवय भास तुळू जाल्यार कोंकणीच्या पत्रिकांनी ताणें बरयलां कोंकणींत मस्त ताणें आर्टिकलां बरयल्यात आनी कोंकणी खातीर ताणें काम केलें ताका देखून ताका आमी सोदून रेडिओचेर आसतना ताका आपण हाडूंक जावना तो रिटायर्ड म्हणल्या खातीर हांगा येवंक जाला. हांगासर आमचे सांगत आसा सांगा सर तुमी ती कागदां बरोवन दिल्ली बिज्जूबाई तेंचीबाई कशें तुमकां कोंकणी प्रेरण जालें म्हणलें सांगा. वय ते खंडीत सांगूंक हांव संतोश पावतां म्हळ्यार हांवें प्राथमीक तरगती आसते टायमारच आमचे घर लागीं पुरो तेंपानी आमचे घर एक हाडलेंत तें धांवन इस्कलाचे घर एक मैल आसा ते वाटेर सुमार 8-9 क्रिस्तांवाचे घर आसले. एक तर्फेर क्रिस्तांवाचें घर आनी घर लागीं म्हजे घरचे एक तर्फेन राजापूर सारस्वत तांचे एक घर आसलें गवड सारस्वत आसलें ते दोगांय आतां नात ते दोनूय घर सोडलात. हें क्रिस्तांवांक हांवें सांगलें तांचें घर बरोवचें आनी वाचचें कोणी नातले. ल्हान तो कोण तांचे पूत ते आसतात ददले मनीस आसतात ते बॉम्बे वचून कामाक म्हणून बॉम्बे वचचे बॉम्बे आसतले सडीत घरांनी बॉम्बे आसतले तांकां कागद बरयचे न्ही ते जाल्यार टेलिफोन ना मोबायल आतांचे कागद बरोवचे पुरा जाणां की हांवें एकलो म्हळ्यार आमचे घरांनी चड शिकलो ते अवकाश म्हाका जाला म्हणून सांगीत आमच्या घरांनी आसले म्हजे एक भयण ते 4th स्टँडर्डार ताका काम सोडचें पडलें म्हळ्यार ताचे म्हणजे आमचे व्हडली भयणीक काजार जाले तेदला घराक कोणी नासले ताका म्हणून ते टायमाचेर ते वय हांवें आनी म्हजो एकलो व्हडलो भाऊ ते 8वे म्हणसर तो इस्कला गांवांत गेला तेन्ना एलिमेंटरी स्कुलांत 8वी आसले तेन्ना एलिमेंटरी स्कुलांत 8वी आसले तो आसतना ताचे उपरांत बॉम्बे वचून येयले तो शिकलो आनी ते आमचे घर लागीं कोणी इस्कला वचचे भुरगे आनी कोंकणी बरोवचे एस्पेशली कोंकणी बरोवचे कोंकणी कागद वाचूंक जातले कागद आयिल्ले वाचूंक आनी तांकां कागद बरयचे न्ही हांवें घर कशें उलयतात उलोवंक कशेंय उलयताले आमी तांचे घर केन्नाय आसता सांजेचे आमारी टायमार ते थोडे फावटी तांचे घर आसतलो हांव नातल्यार पेस्ताचे हे पुरो आमी पुरो येताले ते जाल्यार म्हाका उलोवंक येताले आमी कोंकणींत उलयताले ते जाल्यार हांव आनी म्हजे भयणी कोंकणींत उलयताले थोडे ते आतां कितले उलयता गोत्तना उलयताले देखून वासी जे न्हय वाचूंक हांवें वाचतलो कागद बरयचे न्हय म्हज्या घोवाक एक कागद बरयचे घोवाक कागद बरयचे आनी भुरगे म्हज्या पुताक कागद एक बरय बिज्जूबाई न्हय म्हज्या पुताक एक कागद बरय रे मुद्दो हांवें सुरू केलें तेन्ना हांवें प्रायमरी स्कूल आसतना सुरू केलें आनी पुरो जाणां की
एक दुजे सलदान तिशीन मुद्दू ऑन ड्युटी दुजे सलदान आसले आनी इशिलेन एलिझबाई न्हयचे उपरांत एलिझबाई फर्स्ट ताचे मुखले आनी मग्गूबायचे घर ताचे उपरांत अल्लीबायचे घर ताचे उपरांत एलिझा आनी एकली बाय आनी दोग घर आसले इतले कळ्ळें ताका कळ्ळें हांवें कागद बरयता म्हणून एकले सांगतले चर्चेक कळटा आनी तेन्ना आमी घरा धांवन हें दूद विकताले आमचे 7-8 गांवां गाय आसले आमी दूद थोडे घराक हांवें सकाळीं हांवें वचून दूद दिवचें आसलें पेटे म्हणचे तांचे घराय दूद दितलो आनी ते देखून तांकां पुरो कागद बरोवचें सुरू जालें तें कागद बरोवचें आनी वचचें तें म्हाका एक प्रॅक्टीस जालें प्रॅक्टीस बेजीक म्हाका तशें जालें म्हणून पावता म्हाका आनी ते दाडा तुमी पैनारीचेर काणी बरयल्ली सांगा पैनारी ते दाडा म्हणल्यार हायस्कुला गेल्ले उपरांत पैनारीत काण केलो ते म्हणल्यार तशें वाचतलो न्ही गे आनी हायस्कुलाक वतना 8वी कक्षा हायस्कुलाक येताना तेन्ना मॅगझिन्स येताले इस्कलाक हायस्कुलाक कन्नड पेपर्स येताले आनी कोंकणीचे पैनारी राखणो आनी एक जिवीत मित्र तशें तेन्ना आसलें की नागी गुत्तना म्हाका 2-3 वय हे 2 मॅगझिन्स कोंकणी मॅगझिन्स आमी वाचूंक सुरू केलो आनी खडापू थोडे नॉवेल तांचे नॉवेल वाचूंक मेळ्ळे ते मेळ्ळे म्हणल्यार हांवें म्हजो इश्ट जो क्वॉर्टर्स बोळये म्हणून ताका हांवें कोंकणीचे विशय येतना केदारनय ताका हांव विसरोवचें ना म्हणल्यार तूं जो क्वॉर्टर्स बोळये दो म्हजो डिग्री म्हणसर तो संगत वय आनी डिग्री म्हणसर तांतू इल्लें काम आसा सांगता हांव मागीर हांवें एक फावटी PUC जाल्ले उपरांत म्हाका सोडचें पडलें काम सिकप सोडचें पडलें म्हाका तो क्लोज फ्रेंड्स रोजारियो तो मागीर प्रिस्ट जावन आतां ते हायर पोजिशनांत नॉर्थ इंडिया आसा रोजारियो आनी फिलीप तो स्टेट फर्स्ट रँक जावन तो कटार खंय बॉम्बे आसलो बॉम्बे कामा स्टील अंतू कमानींत काम करतलो ते बॉम्बे आसतनाय हांवें तेचे कुडाकी गेल्लो ताचे उपरांत तो गल्फाक गेलो गल्फाक मस्त वर्स गल्फाक काम करून आत्तां रिटायर जावन बॉम्बे आसा तो फिलीप आनी मायकेल सिक्वेरा आनी कोंकणी फ्रेंड्स वय तुजे फ्रेंड्स आनी तेन्ना आमचे व्हडले पेस्त म्हणल्यार तेच टायमार आमचे गांवाचे व्हडले पेस्त म्हणल्यार व्हडले पेस्त सांत बारी आमी पुरा आमकां आमचेच तें कागद बरयल्या पुरा करून जेवंक वचूंक घाललें चड वचचें आमचे सल्डानाचे घर आनी जो क्वॉर्टर्साचे घर चड वचचें ते दोन घराक मात्र चड वचचें तेन्ना तो वचता एक फावटी म्हजे बंबईचे भयण गांव आयले ते भयणीक हांवें काजार जावचे हांवें इस्कल सेरवांचे पयले ते काजार जाल्लें व्हडले भयणीक तें एक 7-8 वर्सां एक फावटी गांवांक येवचें आसलें पयलें आतां न्ही आतां मातशें गंदा जाल्ले उपरांत वर्साक एक फावटी दोन फावटी येतात तें एक कणी सांगलें म्हाका हें बंबईचें एक कणी सांगलें तें बंबईचें कणी सांगलें हांवें कन्नडार तें बरयलो तें जो क्वॉर्टर्स पळयलो तें कोंकणीर बरयलो कोंकणीर बरय म्हण तो सांगलो कोंकणीर बरयलो हांव देखून तें कंप्लीट तो करेक्शन करन लँग्वेज करेक्शन करन भयणारीक दडलोय तोच नांव वय कंप्लीट बरोवचे कणी मोजेत ते चुकोवन गेल्लो कोणीगार एट्रॅक्टीव स्टोरी दावदाचें तें देखून 1968 तो
म्हळ्यार 1968 ते पैणारे पायसदले पॉप्युलर जालो ते फस्ट काणी म्हण सांगी तांतो मुद्दू के सालियान मूड पडले अशें अशें आसा मात ताजे उपरांत हांवें पेन नेम्स व्यंकेश MM श्रीवत्स मस्त वर्ष हांवें पेन नेम मारत बरें CGS वय 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 पेन नेम मारत हेमाचार्य वय वय हेमाचार्य ते तो बेसिकली तो किन्निगोळेच्यो जावन आसलो पण बोळयेचे सांत मारीर ते पुरा बोळयेकली येताले हे फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स ते आसले आमचे जो क्वॉर्टर्स आनी कट्टिंगेरेचे शिरवाचे किन्निगोळेचे थोडे बरे येतले त्या टायमार आमी तांचे भितर आमी एकलो जावन आसलो ते फ्रेंड सर्कल दरे तेन्ना हे खंयच्या टायमार म्हळ्यार हांवें उदयवाणी दुसरे नवभारत हांवें कोणी बरयतलो उदयवाणीचे पयलीं नवभारत बरयतलो ते टायमार ते काणी पुरा ते हेमाचार्य तेजे हेमाचार्यपणान नांव मागीर जाल्लें तो मास्करिनस म्हणून किन्निगोळचे तें एक ब्रेक घ्या जायत कोंकणी भाशेन या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा मुद्दू मूड मेळ्ळाय एक तुळू भाशेचो आपल्या आवय भाशेचो पूण कोंकणीच्या मध्ये वाडलो आनीक आकाशवाणीत तो कोंकणी अनाउन्सरय जावन आसलो एक स्पेशालिटी म्हळ्यार कोंकणीच्या विशयाची तो प्रोग्राम करतालो म्हळ्यार उपरांत आमच्या मध्ये कोंकणींत तो वायडली एक्सेप्टेड आनी आमच्या मध्ये तो आसा एक रिटायर्ड जाल्या उपरांत अनाउन्सर रिटायर्ड जाला आमी आपोवंक जाला आरविल्या दिसांनी रिटायर्ड जाला आनी आमच्या मध्ये आसा राव असं मग आमच्या सांगता पळया आनी की पुस्तक विशय आसात आमचे सुमार लेखक ताच्या कडेन संपर्कार आसात राव आमच्या सांगता पळया एक ब्रेक काड घेता स्वागत मग कोंकणी भाषेतली नकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा मुद्दू मूड बेळ्ळे आकाशवाणी तो कोंकणी कार्यक्रम करतालो तितले मात नाही आमच्या एलोशियस जावन कोंकणी डिप्लोमा केला ताणें PG तितले मात नाही पैणारीन ताणें काणयो बरल्या कोंकणी तितले मात नाही कोंकणी विशयांत सबार ताचे कोंकणी लेखक व्हडले व्हडले लेखक ताचे सांगती जावन आसात आनीक ताचे कडेन आसता ते थ्रिल ऑफ कोंकणी आज हांगा तर आतां कापड कराट जालें सांगा सर ते कशें जालें सांगा तशें हायस्कुलांत आसतना हांवें कन्नडार बरयतालो ते कोंकणीर इल्ले बरोवचे चड जाले ते क्रिस्तांव म्हणजे क्रिस्तांव इश्ट पुरा कुमक दिले इल्ले चड बरोवणी सुरू जाले आनी राखणुकी दैवीक हे पयलीं जाणारांच्यो सांगण्यो तशें धाडटालो हांव थोडे राखणेरी म्हणजे दुसरे मॅगझिनरी म्हणजे बरप आयिल्ले आनी राखणेक म्हणटना हांवें CGSक उडास करचे तो ताचे उपरांत मस्त इश्ट जाल्ले उपरांत तो म्हज्यो कन्नड काणयोय 2-3 काणयो तो ट्रान्सलेट करून राखणांत पब्लीश जालो एक जीवित आमचे आशे म्हणून एकचे मात्र हाका आतां म्हाका उडास आसा ते आदले सुमार 68 जावन 75 म्हणसर चड हांव बरयतालो कोंकणींत आसतलें आनी अशें बरयत आनी ते शिरताडी विलेम पिंटोचे एक कशें म्हळ्यार आमचे SSLC एग्जाम त्याचे एग्जाम सेंटर बळी नासले ते जाल्यार उडपाक आमी एग्जामाक SSLCचे एग्जामाक पब्लीक एग्जामाक येवंक आसले तेन्ना आमी उडपी कारसी लागीं एक अदमार चॉल्ट्रींत आमी चॉल्ट्रींत अदमार मठाचे चौल्ट्री कित्याक म्हळ्यार पुरो क्रिस्तांवांनीक ते विशेष इक्वली ते हे करतात त्या टायमार विश्वेश तीर्थ श्रीपाद तो आसलो कोणा दुसऱ्यांनी अवकाश दिले तेन्ना आमी ते एग्जाम टायमार एक 10-12 दीस ते आसले आमी चड क्रिस्तांव आनी दुसरें आसले कोंकणी मराठी ते आसले आनी तेन्ना
थंय आमी आसतना शिरताड विलियम पिंटोचे ताचे लॉयर ऑफिस ताचे चॉल्टेचे बॅक सायडर आसले कल्पनाच्या सर्कल वय कल्पना नाही अलंकारचे अलंकार कल्पना अलंकार आतां लास्ट म्हणसर तशें तें अलंकार तो हर एक दीस सगळे फुडें आमचे ते येवचे आमचे कडेन उलोवचे इन्स्पायरींग वर्ड्स बरोवचे तेशे पुराय आसलो भारी ताचे वय कोंकणींत कन्नडांत दोळ्यात आमकां तो इन्स्पायरींग करतलो देखून आमकां रिजल्टी बरे आयले आमचे स्टेट फर्स्ट रँक आयिल्ले म्हजे मार्क्स कन्नड सब्जेक्टांत मात्र स्टेट फर्स्ट हांव आसलो स्टेटांत फर्स्ट दुसरे थोडे सब्जेक्टांनी हांवें इंग्लीश आनी मॅथ्सांत म्हाका थोडे उणे हे मेळिल्ले ते देखून आमी ग्रँड जावन आमचे रिजल्ट जाले देखून शिरताड विलियम पिंटो ताचे उपरांत हांवें PUC जातना लँड रिफॉर्म्स ते पुरो त्या टायमार ताचे कोंकणींत तो बरयल्लो भूमसूदे कायदे ते बूक कोंकणीचे बूक ट्रान्सलेट करचे तुळू ट्रान्सलेट करचे म्हणून ते केरलो मिडिएटर आमचे जो क्वार्टर्स बोलये तो बारी तेन्ना बारी जर्नलिस्टीक काम करता तो पळय कोडयाळ ती थोडे काम केलो तो ताचे उपरांत बंबई गेलो तो सांगून हांवें ट्रान्सलेट केलो ताचे कोंकणी तावन तुळू ट्रान्सलेट केलो तेजे उपरांत पब्लीश जाला तो पब्लीश केला कोंकणी बुक आनी घेवन तुळू एक ट्रान्सलेट केलो वय 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 म्हळ्यार ते ट्रान्सलेट करचे तुमी सगळे वाचचे ते स्क्रिप्ट आसले ताचे तो सिरियल खंयचे मॅगझिनाक बरयतालो कोण तेन्ना कोंकणींत ते एक म्हाका एलोशियस हेंचे म्हणल्यार हांवें शिकलो PUC उपरांत हांवें काम करते शिकलो ते मुंबई थंय पुरो गेल्लो ज्युडिशियल डिपार्टमेंटार काम मेळ्ळें ज्युडिशियल डिपार्टमेंटार काम मेळून ताचे उपरांत हांवें युनियन कॉलेजीर म्हाजी डिग्री कंटिन्यू केलो डिग्री जावन हांवें लॉग जॉयन जाता तेन्ना म्हाका ट्रान्सफर जालें आनी आकाशवाणीचे कॉल्फर जाले पोस्ट कॉल्फर जाले आतां ते टायमार आकाशवाणी एनावन्सर पोस्ट म्हळ्यार बारी स्टार वॅल्यूचे जावन आसले हांवें एप्लाय केलो ताचे उपरांत हांव सिलेक्ट जालो ज्युडिशियल डिपार्टमेंटाचें काम हांवें सोडून आकाशवाणीक आयलो आकाशवाणीक आयिल्ले उपरांत म्हजे कलिग्स ऑलरेडी स्टेट गव्हर्मेंटाचे आसले तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेले सेंट्रल गव्हर्मेंट गेलो हय सेंट्रल गव्हर्मेंट आयलो ताचे उपरांत तें आमच्या आकाशवाणीर आयिल्ले उपरांत तें मल्टी लिंग्वल्स ते हांव आयिल्ले थोडे टायम म्हजे पयले कोंकणीचे शकुंतला आर्किणी आसले आनी जयश्री पयले आसले जे हांवें येतना ते ट्रान्सफर जावन ते उपरांत स्टेशन डायरेक्टर जावन मैसूरांत रिटायर जाल्ले गोवा आतां काम करतले शकुंतला आसले ते GSB आनी थोडे हांव जॉयन जाल्ले थोडे टायमा उपरांत कन्सेप्टा फर्नांडीस आयले आमचे एकलो ड्रायव्हर 4 जाण ड्रायव्हर्स आसले तातूंत एकलो क्रिस्तांव आतां जेम्स म्हणून ताचें नांव जेम्स आनी हांवें केदळ पळयली आमी कोंकणींत उलोवचे आसले कन्सेप्ट आमी चड आमी कोंकणींत उलोवचे आसले कन्सेप्टा तर्फेन दुसरे CGS हेमाचार्य मस्त रायटर्स पुरो आयले तांचे कनेक्शन येयले म्हाका मेल्विन रोड्रिगस ते टायमार स्टार्ट केल्लें ताचे फ्रेंडशीप हांवें आकाशवाणी आयिल्ले इल्ले टायमार 90s एंडर एलोशियसांत स्टार्ट जालें कोंकणी PG स्टडी स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट जालें हांव बरयतलो न्ही हांवें जॉयन जालो देवाचे दयेन ते इन द इयर 2000 आय थिंक तेन्ना फर्स्ट बॅचांनी हांवें डिस्टिंक्शनार कोंकणी तें हे केलो कंप्लीट जालें ते PG स्टडीज दुसरे हांवें दुसरे तर्फेन MA जाल्लो दुसरें तें कन्नडार आनी हें कोंकणींत PG डिप्लोमा आयिल्लें म्हाका चड इंट्रस्टाचें जाल्लें ते शिकपी आनी हें म्हाका इंट्रस्ट जालें आनी कोंकणींत म्हळ्यार दुसरें कोंकणीचें काम दुसरें करते आसता एक्सपर्ट्स दुसरे आसले शकुंतला एक तर्फेन शकुंतला केणी तें एक्सपर्ट आनी कन्सेप्टा फर्नांडीस देखून दुसऱ्यांक काम आसता थोडे पटी तें नासतना आमी कोंकणीचे अनाउन्समेंट दिवचे कोंकणीचे स्क्रिप्ट्स पळोवचे
पुरे करता आणि हे करचे आणि एक टायमार हांवें कोंकणी कॅज्युअल रिसर्चाक कॅज्युअल टेस्ट पेपरय हांवें प्रिपेर केला. एक ब्रेक काढ घ्या. साहेब कोंकणी भाषेत एकत्र कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा मुद्दूबड मेळ्ळाय. कोंकणींत एक तुळू मातृभाषेच्या व्यक्तीने कितें काम केलंय आणि कशें एक परिसर इफेक्ट जाता म्हणल्या विशयान आमी चर्चा करता. राव आमचे सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंत एकत्र आमी कडेचे एका सेक्शना खातीर मुखार वता. राव आमचे सांगता एक ब्रेक. स्वागत मग कोंकणी भाषेत एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा मुद्दू मूड बेळ्ळे आणि कोंकणी विशयान ताणें दाराळ काम केलां. पूण तो कोंकणीचो आमच्या सांगता को रिलेटेड जावन सप्लिमेंटरी या कॉम्प्लिमेंटरी जावन जाय तितलें काम केलां. तशें म्हणून तो कोंकणीक सीमित न्ही सुमार 35 बूक ताणें स्वंत बरयल्यात कन्नडा, तुळू आणि 70 मुसर बुकांनी ताणें आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां संपादक जावन. बूक 70 बूक म्हळ्यार म्हाका दिसता मेजर कॉन्ट्रिब्युशनाचेर तासोक जाय आसा. तितलें मात न्ही मंगळूर दर्शना म्हणून एक बूक आयला. प्रोफेसर विवेक राय रे तो संपादक ताचो. आनीक संपादक आमचो मुद्दू मूड बेळ्ळे जावन आलो तशें सांगता. आनी एकलो आसलो. आनीक मंगळूर दर्शना सरकारी बूक आणि ताच्या विशयांत ते व्हड एक म्हळ्यार आज एक कितले म्हळ्यार एक आनी मुखल्या दिसांनी एक रेफरन्स म्हळ्यार तो बूक म्हळ्यार बरी कुडयाळाचो तितलो. आनीक हांगासर 4 पेजींनी बरोवंक जायनातले तितले ताच्या विशयान आसा. पत्तेदारी कादंबरी बरयल्यात, कवन संकलनां, ताच्या उपरांत तुळू काणयो बरयल्यात. एक्सटेन्सिव्ह रायटर एक आमच्या आकाशवाणीचो एक एनावन्सर जावन थंयची ड्युटी करतना एक सांगता केल्लें काम एक व्हड प्रमाणाचें आसा. ताच्या मते आमची कोंकणी आमची आवय भास कोंकणी ताणें सांगता काण गेल्ले जालोच काय आमकां आसा. सांगा ते कितें पुरा काम जालें सांगा. कशें कोंकणीचें कांय बाकी उरला जाल्यार सांगा आनी कोणाचो उडास काडूंक बाकी उरला जाल्यार. हांवें पयलींच सांगले पटी हें कोंकणींत बारीक काम हांवें केलां म्हणून सांगना हांव. दुसऱ्यांनी केल्यात आनी म्हजे इश्ट कोंकणी म्हळ्यार दुसरें म्हणून हांवें चिंतूना. कोंकणी म्हजेच आनी कोंकणांचे जतेर आसतना हांवें कोंकणीचे बरीच आसतना आयलो. आनी जी क्रिस्तांव कोंकणी चड इल्ले तें वसले चड आनी दुसऱ्यांचे आनी GSB तें सारस्वत मराठी तेंय म्हाका वळख आसा. देखून GSB म्हळ्यार म्हजे एक शेजारी GSBच आसले म्हजे एक टायमार. आनी आकाशवाणी हांवें आसतना एक फावटी कोंकणी तुळू अकाडेमीचो मेंबर आसलो. तें देखून कोंकणी अकाडेमी ते बस्ती वामनशाणी प्रेसिडेंट जावन आसलो. लागीं आसतलें आमी क्लोज जालें. आनी ताचे उल्हार श्रीनिवास मल्ल्या कोंकणींत तो बरयल्लो बूक हांवें तुळूक ट्रान्सलेट करून तें 2007 इस्वींत कोण तें पब्लीश जालां. आनी आकाशवाणींत कोंकणीन काम करूंक दुसरेंय आसलें. गरज पडटना आमी आसलें. आनी कोंकणी कोंकणी ऑडिशन ड्रामा आर्टिस्ट हांव आनी स्टॉक कॅरेक्टर जावन कोंकणी ऑडिशन ड्रामा आर्टिस्ट आकाशवाणी वय आनी ते तुमकां जॉब जावंच्या पयलेंत वय पयलेंत न्हय कोंकणीचे कन्नडाचे पयले जाल्लो आनी कोंकणीचे आनी तुळवेचे आनी हायर हें पुरो आकाशवाणी आयले पर्यंत जालें. थोडे ते चिंगुडी बरोवणी ते सुंगडी म्हणटा आमी सुंगडी म्हणटा. वय चिल्लर म्हणल्यार सुंगडी. म्हणजे मागीर म्हाका चड कन्नडांत काम करचें पडलें. आनी तशें आनी आतां 40 वर्सां पयले जावन तुळवेचें काम करचें गरज पडलें. त्या देखून हांवें कन्नडांत चड
काम करचे उणे केले. वय कोंकणींत इल्ले उणे जाले. कन्नडांत सगळें काम करतलो. कन्नड आनी तुळुवार इक्वली काम करचें पडलें म्हाका. तेचें हें मेळ्ळां म्हाका. म्हज्या मिडियार म्हाका स्टेट लेवल अवॉर्ड मेळ्ळा, नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा मिडियार. तें प्रोग्रामार हांवें खंयचें तें काम करता तें आमचें काम बरें जालें म्हणून जायचें. पयलें तें जायचें. एक आमच्या घरार आमी बरे मनीस कितले जायना ट्राय करचें. म्हाका आवय बापायक बरे तरेन पळयलां पण एक हांवें बॉम्बे तावन पाटी आयला. आवय बापायक लागीं कोणी नात म्हणल्यार हांवें पाटी आयिल्लो बॉम्बे तावन. तें काम आसा तें जायचें. आनी आमचें कामांत सॅटिस्फॅक्शन जायचें. तें देखून एज अ रायटर म्हजें पयलें जावन आसलें न्ही. तें देखून हांव कन्नडांत बरयलां, थोडें बरयलां. तातूंत थोडे प्रायजीस मेळ्ळा. ते प्रायजीस म्हणून न्ही, सॅटिस्फॅक्शनाक बरयलां कन्नडा. तुळुवेर हांवें गौरव प्रशस्तीनी अशें मेळ्ळां म्हाका. तुळुवेर मस्त काम केलां म्हूण सांगीत. आनी करूंक बाकी आसा. तुळुपीठ न्ही, हांवें तें रिटायर जाले उपरांत तें नारायणगुरू युनिवर्सिटीचें एक नारायणगुरू अध्ययन म्हणून सुरू जालें. 2017 सुरू जालें. म्हाका स्टार्टींग म्हाका इल्लें नारायणगुरूचे विशयांती हांवें इल्लें काम केल्लो. जोर म्हणून न्ही, म्हाका सिलेक्ट केलें. तें स्टार्टींग डायरेक्टर जावन काम करचें पडलें म्हाका. जाय तितले एक्स्ट्रा आकाशवाणी रिटायर जाले उपरांत तें 4 वर्स हांवें डायरेक्टर जावन स्टार्टींग डायरेक्टर जावन काम केलो. आतां मात्र हांवें जस्ट रिलीव्ड. तें स्टार्टींग ते स्टडी सेंटर सेटअप करून दवरून इल्लें काम करूंक म्हाका कितले देवान म्हाका कितलें काम केलां तितलें काम केलां. तें सॅटिस्फॅक्शन आसा. तुमच्या यजमानी विशांत आनी घरच्या विशयान सांगून सोडा. पळय म्हजे बायले बेजिकली कॉर्कळची. तें भुवनेश्वर कॉलेजीर डिग्री संपतना आमचें कजर जालें. आनी सुकन्या म्हणून तेजें नांव. डिग्री जाल्ल्या तक्षण कजर जालें. म्हाका दोग चेडे भुरगे. दोगूय PG जावन एकलो बेंगलोरांत कंपनी असिस्टंट मॅनेजर आसा. आनी एकलो बँकांत आतां सिनियर मॅनेजर. सुकन्या म्हजे भुरगे मनीश आनी अश्विन. ते दोगी अश्विनी बँक मॅनेजर. दुसरो दोगी चेरकेत. होय वेल सेटल्ड. तुम्ही आता रावून जागो अशोकनगर रावता हांव. बुळये म्हाका म्हजे मूळचें घर आसा नेटीव होम. ताचे इल्ले रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी कितें आसना तें सोडूं ना. तें जायते देवाचें काम आनी देवाचें काम आतां देवाचें काम पयलीं दुसरें आसलें. म्हजे घरांचे इल्ले रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसले. देवाचें काम वचून तिशीन वचून इल्लें जाय तितलें मुडबेळे माम. तुमी हांगासर आमी आपयले तक्षण संतोशान आयल्यात. आमचे तुमी बरे गायड आनी केदाळे खंयच्या एका साहित्य फोरमांत आमी मेळटना तुमी आमकां केदाळे गायड. आनी तुमी कोंकणी उलोवंक शकतात म्हणल्या आमी बारे एक्सायटमेंटान तुमकां हांगा पापयले तेळा संतोशान तुमी हांगासर आयल्यात. तुमची रिटायर्ड लायफ तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाचे सोर दादोसकायाचे सोर भलायकेचे आनीक आमी तुमच्या समेस्त देवानी राखचें तसलें जावन दी म्हणून समेस्त कोंकणी लोकांच्या तर्फेन तुमकां अभिनंदन आनीक विश करता. तुमकां समेस्त सोर तरारचे बरेपण येवं. तुमी म्हज्या आपयले आनी इतले म्हजे ओटूक एक करचेक अवकाश दिले तुमकां. आनी हे मोग हांवें तुमकां रिगार्ड्स दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रम आसा आमच्या मदें आसलो मुद्दू मुडबिळ्ळे एक कोंकणी मनीस. न्ही जाल्यार एक कोंकणीचें एक्सटेन्सीव काम केलो जावन आसलो. तुमी आमचे सांगता 1 घंटो रावन हे सगळें कार्य पळयलें. हर एक हप्त्यान तुमी पळयतात. परवां परत येवच्या ब्रेस्तार मेळ्ळ्या नव्या मनशां सांगता नवे विशय काण घेवन आनीक नवे आश्चर्यकर आमच्या कोंकणीची संगती तुमकां सांगच्या खातीर. तेजो मजर तुमकां आनी आमकां उडास उरूं मोगासो रेमंड देखुना. नमस्कार तुमकां.